नमस्कार. दंपरच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत उटंगराच्या रेड अलर्टा उपरांत तिसरे दिसा मातशी थाकाय. मात पेडण्या काणकोणा उटंगराचो नेट कायम. पेडण्या वता थंय बुडटी. दर्या देगेर नेट मातसो कमी जाला. मजगती आतां मेरेन 7.83 इंच पावस पडलो. सरासरी परस 26.1% मायज. अणजुणे सोडून सगळीं धरणां फूल. पुराय राज्यांत झाडां पालसणां कोसळप चालूच. बुधवारा हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. फाटले 3 दीस पुराय राज्यात पावसाचो उटंगार चालूच. जायत्या कडांनी रस्ते खचप, पालसणां फुगिल्ल्यान कोसळप, झाडां हुमटून पडपाच्यो घडणुको सुरूच आसा. गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी खासा करून शारांनी नव्यान बांदिल्ले रस्ते खचल्यात. सोमार रात मेरेन उजो पालोवपी दळाक 165 कॉल्स आयल्यात. पणजे पुराय शारांतलीं गटारां भरून व्हांवपाक लागल्यात. मंगळारा सकाळी सुमार 7 वरांचेर महाराष्ट्र रजिस्टर एक म्हारगेली गाडी एके सायडीन रस्त्या कुशीकच्या व्हाळांत गेली. गाडयेकार सांगता लुकसाण 2 लाखां वयरूच. हरमलच्यान मांद्र्या वचपी रस्त्यार उदक भरिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी. कासरवर्ण्या म्हापशेच्यान चांदेल वचपी मुखेल रस्त्यार पावसाचें उदक भरिल्ल्यान येरादारी पुराय तरेन बंद. थिये वाठारांतली मानस भरिल्ल्यान गेटी उक्त्यो केल्यात. मंगळारा दीसभर पावस पडिल्ल्यान थिये लोकांच्या घरांनी धोपरभर उदक भरलां. गिरी बस्तोड्या वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां. रस्ते उदकापोना गेल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पावसाळी अधिवेशनाआधी कामकाज सल्लागार समिती BACची बसका जाली. विरोधक लोकांच्या प्रश्नाचेर उलोवन फावो तितलो वेळ दिवचो म्हूण वेंजी मागता. शुभेच्छा आनी आर्गाचेर चड वेळ काडचो न्ही. विरोधक लोकांचे प्रश्न काडटात ते आपुणूय घेता म्हूण विजय उलयलो. सभापती म्हणटा वगी आरोप नाका, कसलोच पक्षपात जायना. कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आहा आनी ऑबिच्युअरी रेफरन्सीस. कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन हे पळय प्रायम मिनिस्टराचेर आहा. ते घेवन तूं 2-3 दीस ताजेरूच हे करून असेंब्लीचे सेशनाचे हे शानूच उडोवपाचे चालू आसता. कळ्ळें तुका? तो तसलें जावंक जायना. सो दे सेड इट विल बी जस्ट अ रेफरन्स, नो डिस्कशन ऑन दॅट. सो आनी एक जाल्लें आहा की जी प्रॅक्टीस पयलीं स्पीकर वापरतालो की एक क्वेश्चन ऑपोजिशनाचो, एक क्वेश्चन रुलिंगाचो, ताजे खातीर ऑपोजिशनाचे क्वेश्चन थोडे तरी येताले. आतां हे खेपे तांणी डायरेक्ट लॉट्स काडिल्ले आनी अशे खूब दीस जाल्ले आहा की एंटायर क्वेश्चनावर म्हणजे पयले 6 क्वेश्चन कंप्लिटली रुलींग पार्टीचे आयले. काल मुखेलमंत्र्यान मिटींग घेतल्या आपले रुलींग MLAची. रुलींग MLAची जेन्ना तूं मिटींग घेता तेन्ना आनी तुका क्वेश्चन आवर कित्याक घेवंक जाय? कसल्या प्रश्नान ते विचारतले? ऑपोजिशन आहा तेंगे काम इज प्रायोरिटी बिकॉज दे आर नॉट डुईंग द वर्क. पूण हे सांगून तेमी आतां मॅक्सिमम आय थिंक 20 to 30 मिनिट्स देखून अलाव करता म्हणून सांगिल्ला. 20 मिनिट्स पार्टी वायज एक 30 मिनिट्स दिवपाक. सो आमकां घोडये 20 मिनिट्स मेळपाक शकता. तांकां 40 मिनिट्स मेळटले. आनी फायनली इट इज नॉट सफिशियंट बट ओके दीस इज वॉट हॅपन्स. आनी वी वील मेक द मॅक्सिमम यूज आउट ऑफ दीस एंटायर सिट्युएशन. आनी ओतूर दिसा असेंब्ली आसतली. भरपूर डिमांड्सूय आहाय, भरपूर लोकांगे इश्यूज आहाय जे मांडटले. एवरी पार्टी जो आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेका एटलिस्ट 1 hour तरी आमकां डिस्कशनाक जावचें म्हणून. तुमकां खबर आसा की गोंयभरांत कितलेशे विशय आसा जे विशय खरे म्हटल्यार आमकां मांडपाक जाय आनी बजेटचेर आमकां ते मांडपाक खुबशे प्रमाणान मेळटा. पण तितूनय तेंच्यान सांगलें की आमकां हाफ एन आवरूच टायम मेळटलो पार्टीक म्हणून. सो तो टायम म्हाका तरी दिसता की खूब कमी आसा. कारण गोंयचे प्रत्येक कानाकोपऱ्यांतले जे विशय आसा ते आमकां त्या अर्द्या वरान तरी मांडपाक मेळना. सो एवरी पार्टी हॅज देअर आयडियोलॉजी आनी ते आयडियोलॉजी प्रमाणे ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. पण खबर ना ते आयज सरकार कित्याक भियेला तो इतलो की ते 1 वराचे आमी तांकां मागीर म्हटलें की एटलिस्ट 45 मिनिट्स तरी आमकां दिवपाचे म्हणून की आमी तितून डिस्कशन करूंक मेळटा. तुमकां खबर आसा की अर्द्या वराचे वयर गेले जाल्यार मागीर रोखडेच कट ऑफ करता. की बेठेच म्हाजेर आरोप करपाचो प्रयत्न करता आसतना हे ते बिनबुड्याचे म्हणजे राजकारण करपा म्हणजे कितेंय करून म्हणजे फाटली आतां 2-2.5 वर्सां जायतली. पण तांकां जो टायम तांकां डिस्कशनाक दिवपाक जाय त्या खाजगीक म्हाजे कडेन ते येवन ते बरें करून उलयता की सांगता की वेवस्थीत तुजे मुळे आपल्याक टायम मेळटा बाकी सगळे सांगता ते. पण त्यामुळे भायर वचून तांकां तांचेर म्हजे आरोप करपाक काय अर्थ मानता. कला अकादमी भ्रष्टाचाराचो नमुनो जाला. पुराय प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करूंक जाय म्हूण विरोधक मागतात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी कला राखण मंडळाचे वांगडी कलाकार एक्टिविस्टांक घेवन कला अकादमीचे परिस्थिती स्वता वचून पळयली. युरी अकादमीच्या पुनरुद्धार कांडाचेर श्वेतपत्रिका मागता.
फक्त बांधपाचे मोडपाचे सब स्टँडर्ड. अरे दिस इज वेअर इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ गोवाज वंडर. You all have put us into shame that this looks like a monument of corruption. And definitely we request for a judicial inquiry, because today if you look at the way, this is an insult to the Kalakar. This is an insult. Let us not politicize this. If the PWD is to be blamed, whoever are to be blamed, I request and I caution the Chief Minister, don't play with the sentiments of the artists in Goa. You all are playing with the sentiments. When amso Rajdeep Bab yelo sound he can't use when it is newly renovated, taka podon gela te gele sogle je elai tinga chopa tiat audienceacho, he comes with his own sound system. The lighting system has failed, the mic system has failed, the curtains have failed, the AC has failed, water is leakaging. What is happening? So this departments need, we will definitely raise this in the assembly as well. But tabortob म्हाका दिसता हे white paper हेजे release जावपाक जाय. एमपीएचो कार्गो कॉन्ट्रॅक्ट भायल्यांक दिता म्हणून यत्न चल्ला अशी संकल्पना इश्यू केल्लो. मंगळारा एमपीएचो चेअरमॅन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. तो म्हणटा आमदार मेतेर जाता जाल्यार खबर ना, मुख्यमंत्री जाग्यार घालता. एमपीए खंय आतां ट्रान्सपोर्टानूय लक्ष घालतली. थळावे ट्रान्सपोर्टर म्हणटा संकल्पान खाजगीकरणाचो इश्यू केल्लो म्हूण ताका टार्गेट करतात. एमपीएच्या ट्रान्सपोर्टावेल्यान आमदार आमोणकारान आवाज काडिल्लो. प्रायवेटायझेशनाक लागून थळाव्या ट्रान्सपोर्टरांचे लुकसाण जातले म्हूण इश्यू. मजगती एमपीएचो चेअरमॅन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. No, we don't know anything about the involvement of local MLA and all that. We are only trying to, ease the situation whereby the transportation moves, kind of. The cargo has started moving from yesterday, so we are happy about it. There was some communication gap between the companies and the transporters also. So yesterday we had a joint meeting. So the cargo has started moving now. No, because the Chief Minister has given that assurance, and we will be discussing with those companies. And we will discuss with those companies and try to get back the business. So we were not looking into the transportation aspect till now. Now because there is a problem, we'll look into that aspect also. From their side? No, whenever there are problems, previously also I have approached the Chief Minister, and he has been very kind enough, and he immediately intervenes to kind of ease the situation and the problem gets resolved. आमदारांच्या बसकेत मुख्यमंत्री आणि संकल्प आमोणकराची बरोच वेळ खंय चर्चा जाल्ली. मुरगांवचे ट्रान्सपोर्टर म्हणटा भायल्या कंपनीक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार थळावे ट्रान्सपोर्टर बेकार पडटले. संकल्पाक खंय टार्गेट करप चल्ला. जे लोकल आमी आसा, लोकल जे आमचे ट्रक आसा, आमकां कांयच बिझनेस मेळना. ते टायराच्यो गाडयो हाडून तेंच्यानी. सो हांव म्हणटा फाल्यां समज हे प्रायवेटायझेशन जालें आनी एक सिंगल प्लेयराक गेले जाल्यार दे वील कंप्लिटली स्टॉप आवर दिस थिंग. सो हे आमच्या पोटाचें आमी पळोवचें पडटलें खंय तरी. आनी दॅट्स वाय. And secondly, Mr. Sankalp Amonkar, who had taken us to CM, we have already submitted this memorandum, and he had assured us that हेच्या पुढे आपण 10 टायराच्यो गाडयो बंद करतलो आणि हेच्या पुढे 10 टायराच्यो गाडयांचे ऑपरेशन चलचें ना भितर. So that assurance is also he has given us. So we want to tell you all one thing, that if it is privatized and फाल्यां समज privatization जालें जाल्यार it will affect our business. It will hamper our business totally. So you all feel that because संकल्प आमोणकराक संपर्क केलो मात ताचो संपर्क ना. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि विक्रम नाईक. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक 27 मायच सुवात्यो मेळटल्यो. दक्षिणेंतल्या हारी उपरांत निर्शेवचे न्ही म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मडगांवां जाल्ले पक्षाचे बसकेत उलयलो. कार्यकर्तेच भाजपाची ताकद. 2027 खंय सत्तेत भाजपूच. जे कोण स्वप्नां पळयता तांकां हांव सांगपाक सोदतां की परत एकदा 27 डबल इंजिनचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचेच आसतलें. आमी आनी एका कारणां खातीर आमी थोडेशे फाटी पडले. आमी बऱ्याचशा आमदारांकडे कार्यकर्त्यांकडे डिस्कस केले. अरे तूं सांगतालो म्हाका 5000 प्लस लीड पडटली, 7000 प्लस लीड पडटली, मात खंय कमी जाली. तेंच्यांनी एक जे नरेटिव्ह सेट केले, आमी भ्रमात गेले. 400 प्लस हांवूय बी नेटान घोशणा दितालो अबकी बार 400 पार म्हणून. तुमी नेटान म्हणटाले 400 पार म्हणून. म्हणून सगळेच म्हणटाले. म्हाकाय दिसतालें 400 पार जाता दिसता म्हणून. हांव जेन्ना पूर्ण देशभर भोंवता वारेच तशें जाल्लें तितकें.
तेंच्यांनी लोकांक एक भंय घातलो, हेंचे जर 400 पार जाय जाल्यार म्हणाले कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले, भारताचे संविधान बदलतले. आम्ही कितलेशेच फावटी सांगपाचो प्रयत्न केलो की भारताचे संविधान हो चंद्र सूर्य असेपर्यंत भारतीय जनता पार्टी केन्ना संविधान बदलचे ना. आणि कळपा खातीर सांगता, या संविधानात जर बदल कोणी केले आसत 8 फावटी काँग्रेसीन केले, 8 फावटी. आमचे सरकार आता 2 फावटी जाले आणि पहिली 2 फावटी येयल्या. 1 फावटी सिंगल काडीचो बदल या संविधानात आम्ही करूं ना. सगळ्यात व्हडलो बदल संविधानान कधी तरी केला जाल्यार इंदिरा गांधीत केला. आम्ही केन्नाच बट एक जेका आमी म्हणटा नरेटिव्ह सेट करप आणि ते बी बारीक मनशांच्या मदीं करप, त्यांच्या घराघरांनी वचून सांगप, हे ते यशस्वी जाले किंवा ते नरेटिव्ह लोकांच्या तकलेन गेले. ते थोड्या जाणांनी अशें म्हटले 400 येतलेच मरे, मातसो वर्स केलो जाल्यार काय हरकत ना म्हणून थोडे फाटी रावले. आणि दुसरी गजाल, अरे संविधान बदलीत जाल्यार आमकां धोका आहा, आमकां खतरा आहा जे म्हणटा आमी पळय न्हू, त्या थोड्याशा लोकांनी म्हणजे उलटे मतदान जे आहा पळय न्ही, हे उलटे मतदानूय केले. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. आमी जाणा ह्या दिसांनी नुस्त्याचो धंदो बंद आसा आनी सगळे ट्रॉलर जेटीर उबे केले आसात. अशेंच कुटबाना जेटीर सगळे ट्रॉलर उबे केले आसतना एक ट्रॉलर तांतलो बुडलो आनी त्या ओनराक सुमार 60 ते 70 लाखाचें लॉस जाला. कुंकोली पुलिसांनी स्पॉटार वचून पंचनामा केला आनी तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. मडगांव सावन प्रुडंट मिडिया खातीर सावे डायस. पेडणे रेल्वेच्या बोगद्यांत राती 30 वरांचेर परतून चिखल भरलो. हे फाटभुंयेर कोंकण रेल्वे मार्गावेल्यो वंदे भारत, जनशताब्दी, मांडवी, सावंतवाडी, दिवा आणि मुंबई बेंगळूर गाडयो रद्द जाल्या म्हणून माहिती मेळटा. मंगल एक्सप्रेस पनवेल, लोणावळा, पुणे, मिरज, मडगांव मार्गां वयतली म्हणून माहिती मेळटा. नमस्कार, हांव आसा मालपे पेडणे हांगा आसा आनी जे कोंकण रेल्वे जे आसा ट्रॅक आसा ते आतां ब्लॉक आसा. सांगपाचें म्हळ्यार हांगा भितूर नेटवर्क सुद्दां मेळना आमकां, सो आमी भायर वचून आतां तुमकां अपडेट दिता. सद्या जे मड पावस जो लागल्या कंटिन्यू, त्या पावसा खातीर खंय तरी जे सकयल्यान उदक भायर सरता आनी ताच बरोबर जे ट्रॅकार मड राविल्ले आसा, सो त्या कारणान खंय तरी ट्रेन येवपाक कठीण आसा. सद्या ओल्ड ट्रेन जे आसात सावंतवाडी हांगा स्टॉप केल्ले आसात आनी हे जे केन्ना काम पुराय जातले तेन्ना ट्रेन जी आसा सुरळीत ये वच करतले अशी सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. आमी भितर वचून तुमकां अपडेट दितले, पूण भितर लायव्ह वचूंक मेळना कारण भितर नेटवर्क ना. सो एकंदर सद्या आमी तुमकां हांगाच्यान सद्या इन्फॉर्मेशन दिता की हांगा जे टर्नल आसा मालपे पेडणे हांगा, सो सद्या ते तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात ते मड वॉटर जे आसा भायर येत आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. आसगांव प्रकरणातली मुख्य आरोपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल शुक्रारा 12 जुलयाक. अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यार पूजा चौकशेक हाजीर जातली. शर्माच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. ह्या प्रकरणात आसगांवचो लोक भिला. गुन्यांवा उपरांत पूजा शर्माक चौकशी टाळटा. तिका अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण सरकार आदोगादान मागला. The Panji Principal District and Sessions Court is scheduled on Wednesday afternoon to pronounce its order on the anticipatory bail application filed by prime accused in Asagaon house demolition case, Pooja Sharma. During the arguments, counsel representing Pooja Sharma contended that she is not at all involved in this crime of house demolition as she was not in Goa. The defense counsel further contended that she is not evading her arrest and she is not absconding at all and she is ready to join the investigation and ready to appear before the investigation officer if the court grants her anticipatory bail. On the contrary, opposing the anticipatory bail plea of Pooja Sharma, the public prosecutor contended that Pooja Sharma is the mastermind and kingpin of the demolition as she is the owner of that piece of land and she is the ultimate beneficiary of this demolition. The public prosecutor further contended that she is not appearing before the investigation officer even after summon and she is not cooperating in the investigation. The public prosecutor further contended that her custodial interrogation is required to unearth the whole conspiracy. Mukesh Kumar for Prudent. अनमोड घाटार रस्त्यार सगळ्याकडे फोणकुलां पडल्या.
गोंयच्यान बेळगांव येवच करतल्यांक त्रास. घाटार फोंडकुलांनी म्हालाच्यो ट्रक शिरकलो, तेतूंतल्यान घाटार ट्रॅफिक जॅम. लोक बेजार. फोंडकुलां परून बेगीन रस्तो साग्यार घालात म्हूण लोक मागतात. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर आनमोड पासून रामनगर पर्यंत जो मार्ग आसा तो पूर्णपणे खड्डेमय झालो आसा. मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसा. तेका लागून ह्या मार्गावयल्यान अवजड वाहतूक आसा ती धोकादायक ठरत आसात. रात्रीच असो एक प्रकार घडलो. आनमोड लागीं आशिल्ल्या जळकटी हांगासरल्या ब्रिजाचेर मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसात. थंयसरच एक अवजड वाहन हे अडकून पडिल्ले. तेका लागून आयज 10:30-11 वाजेपर्यंत ह्या मार्गावयली वाहतूक आसा ती ठप्प जाल्ली. तेका लागून जे गोंयसून कर्नाटकासून गोंयांत वचपी जे प्रवासी आसात तांकां तेजो मोठो फटको बशिल्लो आसा. तशेंच स्थानीक जे स्टुडंट्स आसात तांकांय मोठो फटको बशिल्लो आसा. मात्र त्यानंतर ही जी अवजड वाहन आसा ते अवजड वाहन थंयसून काडल्या नंतर ही वाहतूक सुरळीत करण्यात येयली आणि हो मार्ग वाहतुकी खातीर मोकळो करण्यात येयलो. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. युरो कपाची पहिली सेमीफायनल जाली. स्पेन आड फ्रांस जाल्ले मॅचीन स्पेनान फ्रांसाक मारून फायनलीत आपली जागा केल्या. फ्रांस 1 जाल्यार स्पेनान 2 गोल मारून जैत जोडला. फाल्यां नेदरलँड आड इंग्लंड दुसरी सेमीफायनल. 15 तारखेर फायनल. कोपा अमेरिका टुर्नामेंटात अर्जेंटिना फायनलीत. कॅनडा आड जाल्ले सेमीफायनलीत 2 गोल मारून जैत जोडला. फाल्यां युरुग्वे आड कोलंबिया दुसरी सेमीफायनल. 14 तारखेर फायनलीत मेसीचे कडेन सगळ्यांचो लक्ष. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.